मन नासतना इनास पाटी वचूंक भायर सरता. पूण जेन्ना तारवाचेर प्रवास करूंक जाय थंय येता 3 तारवां आसलीं. एक तुर्कांचे मुसलमानांचे आनी एक आसलें एका क्रिस्तांव मनशाचें व्हडलें तारू आनी एक क्रिस्तांव मनशाचें एक ल्हान तारू आसलें. मुसलमानान ताका लागीं घेवंक ना. ताका म्हणलें तूं दर इतलो भाग्यवंत मनीस तुज्यान उदकान चलोवन दर्यांतल्यान वचूं येता. दुसऱ्याय त्या क्रिस्तांव मनशान आपल्या व्हडल्या तारवार हाका घेवंक ना कित्याक ताजे कडेन दुडू ना. फुंक्याक कोण व्हरतलो. पूण त्या तिसऱ्या तारवाच्या कोपितान ताका घेतलो आनी 3 तारवां बंदरासून सुटलीं. पूण सांज जाताना वादळ जालें. तें पयलें तारू बुडलें आनी सगळें मेलें. दुसरें तारू तेंय बुडलें पूण तें वाटावलें. हे तिसरें ल्हान तारू आसा पळया तेंय वादळाक सांपडलें पूण तांकां कांय जालें ना. ते येवन वेनिसाक पावले आनी इनासाक एक अणभव जालो. देवानूच म्हाका राखलो. आतां पळया 3 तारवां 2 व्हडलीं 1 ल्हान तोच दर्या तेंच वादळ 2 गेलीं तिसरें बरे भशेन पावता. देवाचो अणभव इनासाक परत्यान परत्यान जातालो जिवितांत. तो बदल्लो. मागीर वेनिसांत आयलो. थंय ताका त्रास. कांय तरणाटे ते लागीं आसल्या माद्रींच्या कोवेंतांत वचून त्या माद्रींक त्रास करताले. कितें कितें उलयताले तांचे आड. हाणें वचून माद्रींक सांगलें त्या तरणाट्यांक तुमच्या कोवेंतांत भितर घेवं नाकात. माद्रींनी तशेंच केलें. ते तरणाटे रागार जाले आनी सूट घेवंक तांणी इनासाक बरोच मार घालो. इनास घायेलो. कोणें तरी ताका वाटायलो. पूण इनासान कांयच तक्रार केली ना. ताणें तांच्या पासत मागणें केलें. भोगशिलें ताणें तांकां.